ताणें आमकां सांगलां न्हय, हांव वाट सोत आनी जिवीत. हे तिनूय भाग आमचे सोबे आमी एकदम ठामपणी ताका भितरल्यान हाजीर जाता. चवथो भाग निर्वाण भावनो, हो पयलो भाग मागण्याचो तुमचे फुडें हांव दवरतां. आमचे मागणे भाग्योन इनासन आमकां शिकयलां तें ताका आतां 5 भाग आसात. पयलो भाग आमी देवाक हाजीर जाता. देव आमकां सदांच हाजीर आसा, ताका कशे भाशेन आमी हाजीर जावंक जाय, हो पयलो जालो भाग. ही आमची तयारी. दुसरो भाग आमी देवाचे उतराक हाजीर जाता. देवाचें उतर आमी आयकता आनी वोप्याची परब निर्वाण भावनो, हो पयलो भाग मागण्याचो तुमचे फुडें हांव. आमचे मागणे निर्वाण भावनो, हो पयलो भाग मागण्याचो तुमचे फुडें हांव दवरतां. आमचे मागणे भाग्योन इनासन आमकां शिकयलां तें ताका आतां 5 भाग आसात. पयलो भाग आमी देवाक हाजीर जाता. देव आमकां सदांच हाजीर आसा, ताका कशे भाशेन आमी हाजीर जावंक जाय, हो पयलो जालो भाग. ही आमची तयारी. दुसरो भाग आमी देवाचे उतराक हाजीर जाता. देवाचें उतर आमी आयकता आनी वोप्याची परब ओपार आसा न्हय, ते ओपारी प्रमाणे आमी कशे भाशेन देवाचें उतर आयकता, समजता आनी आमच्या जिवितांत तें पाळटा, तो भाग. तिसरो भाग खोलायेन आमी ताका हाजीर जाता. आमचें इंतेसांव जेजूचें इंतेसांव. जेजूचें चिंतना आमचीं चिंतना. जेजूची चाल आमची चाल. ताणें आमकां सांगलां न्हय, हांव वाट सोत आनी जिवीत. हे तिनूय भाग आमचे सोबे आमी एकदम ठामपणी ताका भितरल्यान हाजीर जाता. चवथो भाग हे सगळें सोंपल्या वयर आमी आमच्या हातांक इतली शक्ती आसा, ती आमी शक्ती आमचे आख्खे कुडीक लावन जेजू जो आमचे सोबे आसा ताका एकवटोन ही पेकोवणी तो आमचे कुडीक मनाक कोतम्यांक दिता. तें जालें म्हणटच आमी मागणें सोंपयता आनी जें आमकां खरेंच तोखलेलें आसा तें आमी बरयता. हें समजत की ना तुमी? म्हणटच पयल्या भागांत आमी कितें करचें? पयल्या भागांत आमी देव सगल्याक आसा. सुटकेच्या पुस्तकान मोइजेसान जेन्ना जिरकुटांत आसलेल्या देवाक विचारलें, हांव कोणें म्हाका धाडलां म्हूण सांगूं? हांव आसां, ताणें म्हाका धाडलां म्हूण सांग. ताणें तुका धाडलां म्हूण सांग. हे भाशेन तो आसा, सदांच आसा. नवे कोरेरान आमकां धर्मदुत्याच्या इतिहासान हें मेळटा, आमी ताचे सोबे आसां, जियेता आनी भोंवता. म्हणून हो देव सगल्याक आसा आनी आमी ताचे सोबे आसा. पूण आमचो प्रतिसाद कशे भाशेन जावंक जाय? 4 अशी जेजूची उतरां आमी पाळटा. पयलें म्हणजे म्हजे सोबे रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सोबे रिगून रावतां. आमी कशें रिगून रावतल्या? सुस्कारांतल्यान तो सगल्याक आसा न्हय, तो आमचे भितर येता, आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत भरोन येता. आमी सगळे आमचे सोबे आहात ताचे सोबे दवरया. हे भाशेन आमी ताचे सोबे रिगून रावता, तो आमचे सोबे रिगून रावता. जशें एक फांटो दाक वेलीन रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचे तोस्तिंग फळां दिवंक जायना, तशेंच तुमी म्हजे सोबे रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. आतां आमी बावतिजमा वरवीं जेजूच्या जिवितांत आसा, तर ताच्या जिवितांत आमी एक जाताना आमचें खेरीतपण तो आमकां म्हणल्यार तो उगडापें कोत्ता. हें खरीतपण आमकां कशें कळटलें? सायबीण मायन गाब्रिएलाक जेन्ना त्या दुताक सायबीण मायशीन धाडलो तेन्ना तिणें कितें केलें? हें आसा हांव सर्वेस्पराची चाकर, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणें. देवाक म्हजे सोबे आपली येवजण आसा ती
ती घडून हाडूनी त्या प्रमाणे म्हजें जिवीत घडोवन येवनी पूण हांव सर्वेस्पराचो चाकर हो जावन आसा दुसरो मुद्दो. तिसरो मुद्दो म्हणजे हें सगळें जाल्या उपरांत पर्यंत आमी केन्नाय थकतले आमी बेजार जातले जेजूच्या एकवटान आसा पूण ओदृश्य आमचे सगळें वावुरता तर आमी कितें करूंक जाय सगळीं तुमी कश्ट कोत्तात आनी अजेच्या बारा खाला आसात ती म्हजी येयात आनी हांव तुमकां समाधान करतलो म्हणजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक हांव दुर्लभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक समाधान मेळटलें तर म्हणजे जू घेवंक सोंपें आनी भावंक व्हडलो म्हजें अजें हे भाग आमी सुस्कार भायर सोडटना ताचे सवें धरया ताचे सवें एकवटान रावया आनी हे परी आमी ताचे एकवटान रावतल्या जेजू आमकां म्हणटा न्हय हांव वाट सोत आनी जिवीत कोणूच बापाशी वचना तर प्रत्येक सुस्कारांत जेजूच्या एकवटान इतली खोलायेन आमी ताका एकवटान रावता तर हे भाशेन आमी मागण्यांत रावया मागीर आमी कितें करता ताका सांगता सायबा तूं म्हजें सवें आसा हांव तुजें सवें आसा तर तुजीं चिंतना तुजें इंतेसांव आत्म्याच्या पावंड्यार म्हजें इंतेसांव जावनी तुजीं चिंतना म्हजीं जावनी तुजी चाल म्हजी चाल जावनी तर हे परी आमी ताका एकवटान रावन ताका म्हणटा तुवें जशे भाशेन बापायचे मोहिमे पासून तुवें जिवीत सारलें तेच भाशेन हांवूय तेच भाशेन सारतलो तर हो जावन आसा पयलो भाग तयारेचो हें जाल्या उपरांत हांवें तुमकां सांगलां सदांच ही ताळटां हे भाशेन उंटयेन दवरात आनी सुस्कार घेतना जेजून बरोवन येता सुस्कार भायर सुट्टना जेजू 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 म्हणीत राव सुस्कार काबात जाय पर्यंत मागीर बरो सुस्कार घेवया जेजू 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 आतां कितें जाता हे भाशेन म्हणलें म्हणटत ही शक्ती आमचे भितर पळय नॅगेटीव एनर्जी आसा ती गुये कशें जातात हांगसर आसा सगळ्या आमच्या सांद्यांनी चड करून ह्या जॉयंट्सांनी आसता तर थिंसर मागीर दूख आसता न्हय आमकां अशें तेच भाशेन बसलें की ना हालो नासतना ती नॅगेटीव शक्ती वयर येता ही पॉजिटीव शक्ती ताका मागीर नपयत करता पेखोवणी हाडटा आनी मागीर शेवटी आमी हात अशें ताका लायता न्ही आमचे हात तेन्ना आमकां पेखोवणी मेळटा पूण आतां हो पयलो भाग जालो की ना दुसऱ्या भागान आमी कितें करता जेजूच्या एकवटान ताचें उतर आमी आयकता उतर म्हणजे कितें ताच्या जिवितांतलो एक प्रसंग ताका आमी पूर्णपणे हाजीर जाता कित्याक जेजूच्या एकवटान आसा म्हणटच ताका आमी पूर्णपणे आमचें सगळें एक स्पॉन्ज जशे भाशेन उदक साक कोत्ता उदक ओडून घेता ते भाशेन ताचें जिवीत आमचें सगळें ओडून घेतलें हो जालो पयलो मुद्दो दुसऱ्या भागांतलो दुसरें म्हणजे आमी त्याच संदर्भान आतां घडटा ते भाशेन रावपाचें तितूर आमी रावन सगळें तें पळोवपाचें कोण कितें करता सगळें आनी हांवूय तातूंत आसा हांवूय तातूंत भाग घेता आनी तिसरो मुद्दो म्हणजे सायबा तुजें भितरलें जिवीत म्हाका उगडापय कर हे परी हांव तुका भितरल्यान हाजीर जातलो आनी हे परी इंटेन्सली तुजो मोग करतलो आनी तुजी वाट हांव चलतलो तुजे मार्गान हांव चलतलो हे भाशेन हांव ताका विनंती करता हो जालो दुसरो भाग तिसऱ्या भागांत इंतेसांवाच्या पावंड्यार आत्म्याच्या पावंड्यार सगळें बारकायेन पळोवपाचें फकत पळोवपाचें ताका हाजीर जालो की ना ताचो परिणाम आमचेर घडटा हो परिणाम कितें तो पळोवंक जाय आमी एक चित्रपट पळयलें की ना चलचित्र पळयलें की ना तातूंत आमकां कितें तरी उत्तेजन मेळटा कितें तरी इन्स्पिरेशन येता तें हिंचें इन्स्पिरेशन आयिल्लें आसा ताका हाजीर जावया दुसरो भाग म्हणजे चिंतनाचो जेजू कशे भाशेन चिंतता जे कशे भाशेन उलयता ताका हाजीर जावया आनी ताचो परिणाम आमचेर कितें जाता फुडें तेंच अशें आनीक खोलायेन भितर येता तिसरो भाग म्हणजे कशे भाशेन तो तें आपल्या जिवितान दाखयता जेजून आमकां सांगलां देवाचें उतर आयकूंक जाय तें समजोंक जाय आनी तें पाळूंक जाय ताणें कशें पाळलें ते भाशेन तो म्हजे सवें आसा हांव ताचे सवें आसा ते भाशेन आमी पाळटले हो जालो तिसरो भाग आमचे बापा म्हणून हो तिसरो भाग संपोवंक जाय वेळ खूब आहा वेळ आमच्यान थोडोच करूंक जाता सुबेज करूंक जाता पूण ते भाशेन आमी ताचें सगळें एक पाटी एब्जॉर्ब जालें की ना ओडून घेतलें की ना मागीर ताचे बरोबर आमी सारतल्या वेळ मागीर तें जालें म्हणटच आमचे हात घासपाचे आनी प्रत्येक सांद्याचेर आमी लावपाचे
पयलें म्हणजे दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर, मागीर म्हणजे तोंडाचेर, मागीर कपडाचेर, मागीर भुजांचेर, मागीर हातांचेर, मागीर फुडल्यान फाटल्यान, मागीर दाव्या पांयाचेर, उजव्या पांयाचेर, आनी मागीर परतून हें करून दवरपाचें. त्या उपरांत हांवें सारकें केलां की ना मागणें तें पळोवपाचें. हांवें सारकें केलां, पूण म्हाका हें इन्स्पिरेशन आयिल्लें आसा. तें इन्स्पिरेशन मेवलें की ना आमी सारकीं दादोशी जातलीं हांव, आमी जेजूच्या एकवटान रावतलीं हांव. तें सोंपलें म्हणटच मागीर आमी महिमा बापाक पुताक म्हणून मागणें काबार करपाचें आनी निमाणें म्हणजे कितें आयज जेजून म्हाका सांगलां तें बरोवन काडपाचें. कितें नवें हांव तातूंत शिकलेलो आसा, कितें ताणें म्हाका कळयल्लें आसा, कितें म्हणून आतां हांव पाळटलों तें आमी बरोवन दवरया. कित्याक ती जर बरोवन दवरलें की ना मागीर तें सारकें ठामपणी आमचें सगळें आसता आनी आमी तें जियोंक लागता. थोड्या म्हयन्यांत आमी पळयतले कितली प्रगती जाली आमची पळय ती एका सुमारांत पर्यंत दिसती पडटलें, पूण एका म्हयन्यांत खरेपणी तें वाचलें म्हणटच एक स्पिरिच्युअल रिडींगूच कशें जातलें हे भशेन आमची वाड जातली. सगळीं आतां आमी महिमा बापाक म्हणया आनी हो वेळ काबार करया. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक आदी आतां आनी सदां सर्वदा आमेन. ओके. या देव बरें दिसता भयणीन आनी भावनो. आयज मातशी लेट जाली, आमी आतां स्टार्ट करया. सोमतीच आमचे हात अशे वटेन दवरया, दोळे बंद करया. प्रत्येक सुस्कारांत देव जो सगळोच आसा ताका आमी आमचे कुडींत पोतकोरता. तो येता, आमी सांगिनासतना पर्यंत तो आमचे सवे येता. तो ना जाल्यार आमचें जिवीत जिवंक जायना. तो सदांच आसा आनी सदांच तो आमचे सवे येता. ताका आमी हाजीर जावया, ताका आमी येवकार दिवया. ये सायबा, कुडींत म्हजे मनांत आत्म्यांत तूं सदांच येताय, पूण हांव तुका हाजीर जाता. हे परी देवाक जेजूक आमी हाजीर जावया. तो आमचे पांयाची बोटां आसा ती जोत्तान तकले मेरेन सगळ्या सांद्यांनी कुडीच्या मनाच्या आत्म्याच्या तो भरोन येता.
ताका आमी हाजीर जावया आनी सगळे आमचे भितर हात इतलें ताचे दवरया सुस्कार भायर सोडटना. भितरल्या भितर जेजू म्हणत रावया सुस्कार काबार जाय पर्यंत सारकें पिळून तो भायर वचोनी आनी त्या प्रमाणे सगळें जेजू सवय दवरया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजून आमी बरोवन आयल्या. प्रत्येक सुस्कार भायर सोडटना जेजूच्या नांवान सगळे आमी भायर काडलां. ह्या देवाक आमी आजीर आसा. तो सगळे स्वातीचेर आसा, तो आसा. पूण आमी ताचे सवेन जियेता, भोंवता आनी आसा. तर ताका आमी एकवटून हे परी रावल्या उपरांत तो आमकां सदांच एकवटून आसा. पूण आमचो प्रयत्न हो तर आमचो मनोभव हो जावनी सायबीण मायेचो. सुस्कार भायर सोडटना हांव सर्वेस्पराचो चाकोर ओ चाकोर ना जावं म्हजे सवे तुज्या उतरा प्रमाणे सुस्कार भितर घेतना ताणें म्हाका घडोवन हाडचो. ह्या बोरमाशान आमी सुस्कार भितर घेतना ताच्या एकवटान घडोवन येता. सुस्कार भायर सोडटना सगळें ताचेर आमी दोत्ता. तो आमकां म्हणटा सगळीं तुमी कोश्ट कोत्तात आनी अळजेचे बार खाला आसात ती म्हजेशी यात आनी हांव तुमकां समाधान कोत्तलो. सुस्कार भितर घेतना तर म्हजे जू तुमचेर घेयात, म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव लोभ आनी ल्हानवीक काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक नव्यान घोटाय मेळटली. तर म्हजे जू घेवंक सोंपे आनी व्हांवूंक ओडू म्हजें ओजें. तो जेजू आमकां म्हणटा हांव जिवीत, सोत आनी वाट. कोणूच बापाशी वचना बगोर म्हजे वरवीं. तर आमी जेजूच्या एकवटान रावता न्हय, तर ताच्या एकवटान रावन तो आमकां बापाशी व्हरतलो, बाबाचो अणभव दितलो. आमी फकत जें कोत्ता तें सारकें करूंक जाय. ताका चिटकोन एकवटान रावया. आत्म्याच्या पावंड्यार आमकां जिवीत तो दिता. ताचें जिवीत आमचें सवें आसा. तें जावन आसा आमचें तें सांव. आमच्या मनाच्या पावंड्यार तो आपल्या स्वतान आमची चिंतनां उजवाडायतलो आनी आमकां ताच्या स्वतांत आमकां सुटका दितलो आनी सोडवून हाडटलो. तर आमची चाल ताची वाट जावन आसा. तर आमी हे परी ताका पूर्णपणे पत्करता आनी आमचें जिवीत
ताच्या हातान घालून ताच्या जिवितान घालून ताच्या कुडींत घालून तें जियेता हांव. आनी आमी ताच्या एकवटान तो जशे भाशेन बापायचे मोहिमे पासत जियेतालो आनी जियेता आतांय आमचे सवे ते भाशेन आमी जियोया. सगळे आमी चिंता उलयता कोत्ता ते सगळे बापाचे मोहिमे पासत आमी तें करया. आनी हे परी आतां आमी ताका आजिरासां आनी ताच्या एकवटान ताचें उतर आमी पत्करता. प्रत्येक सुस्कारांत सगलो गोत जेजूच्या एकवटांतूच रावात. उतर पर्यंत आयकतना आयकतना उलयतना चलतना सगलो गोत जेजूच्या एकवटान सगळें घडोवन येवं दी. सोमयान आनी एक 72 जाणांक नेमले आनी आपूण वेचो आसलो त्या नोगरांत आनी 33 सुवातेर तांकां दोगांक आपणा फुडें धाडले. आनी ताणें तांकां म्हणलें, पीक तर खूब पूण वावराडी थोडे. ह्या पासत पिकाच्या दोनया लागीं आपले लूण मोवणेक वावराडी धाड म्हूण मागात. वचात पूण लांडग्या मदें मेंढरे कशे हांव तुमकां धाडटां म्हूण जोत्राय दवरात. बोक्षे वो बुट्टी वो वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच हुडकी नाकात. खंयच्याय घरांत तुमी भितर सरशात जाल्यार ह्या घराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणात. शांती फाव आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचेर देंवतली ना तर तुमची शीं परत येतली. एकाच घरांत रावून तांगेर आसा तें खायात आनी पियेयात. तर वावरेळ्याक आपलो मुशारो फावो. घोराघोरी भोंवू नाकात आनी खंयच्याय नोगरांत भितर सरशात आनी ती तुमकां येवकार दीत जाल्यार दिना जायत जाल्यार रस्त्याचेर वचून म्हणात, आमच्या पांयांक लागलेली तुमच्या नोगराची धूळ पर्यंत आमी तुमकां झाडून उडयता. तरी पूण देवाचें राज तुमकां लागीं पावलां म्हूण जाणो जायात. तर तो दीस पावतोच तसल्या नोगरा परस सोदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण हांव तुमकां सांगतां. आमी पूर्णपणे दुसऱ्या भागांत आतां प्रवेश केलेलो आसा. देवाचें उतर जेजूच्या एकवटान आमी आयकलेलें आसा. आतां आमी थंयसर रावया, त्या संदर्भांत आमी भाग घेवया आनी आतांच तें घडटा तशें आमी तो अणभव घेवया. जेजू 72 जाणांक नेमता. तांकां आपूण वेतलो थंयसर वेच्या आदीं तांकां धाडटा दोगांक. तो नोगरांनी ते वेतात. वेताना तांकां 2 मनोभव तो कळीत करता. एक म्हणजे लांडग्या मदें मेंढरां कशीं तो तुमकां धाडटा अशें म्हणटा. तो कितें म्हणटा, आमी चोत्राय धरूंक जाय. आनी एक कितें सांगता तो, ताच्या आदीं पीक तर खूब
पूण वावराडे थोडे तर दोनयाच्या पिकाच्या दोनया लागीं लुवणी मोवणीक वावराडी धाड म्हूण मागात अशें म्हणटा तो आनी तांकां तो दोगां जाणांक धाडटा. वेताळां बोक्षें वो बुत्ती वो वांडो व्हरूं नाकात आनी वाटेर कोणाकूच उडके नाकात. हेंच्या नोकरान भितर सरशात, ह्या नोकराक शांती आसूं अशें पयलेंच म्हणून शांती फाव आसलेलो मनीस थंय आसत जाल्यार तुमची शांती तांचे देंवतली ना तर तुमची शांती परत तुमकां येतली. एकाच कोरांत रावात म्हणटा तो आनी हिंच्याय नोकरान तो तुमकां ती येवकात दित नात जाल्यार तुमच्या पांयाची धूळ पर्यंत फाफडात. देवाचें राज लागीं पावलां म्हूण तांकां सांगात. सोदोमाक अदीक दिलाय मेळटली म्हूण तो ताका सांगता, पूण ह्या नोकराक कडक शिक्षा मेळटली. जेजूक आमी आतां तिसरो मुद्दो दुसऱ्या भागांतलो विनंती करया. सायबा, तूं म्हाका तुजें भितरलें जिवीत अदीक उगडापें कर. हे परी तुका हांव खोरायन आजीर जालो म्हणजे तुजी वाट हांव पाळटलों, पत्करतलों, स्विकारतलों आनी ते भाशेन म्हजेंय जिवीत तुज्या एकवटान हांव जियेतलों. हो दुसरो भाग जाल्या उपरांत आतां तिसऱ्या भागांत आमी प्रवेश करुया. ओतम्याच्या पावंड्यार सगल्याक ह्या प्रसंगाक हाजीर जावया. जेजूच्या एकवटांत प्रत्येक सुस्कारांत आमी बारकायेन हें सगळें पळोवया. गांवांनी जेजू वेच्या आदीं 72 जाणांक तो नेमता आनी दोगांक जाणांक तो थंयसर धाडटा. तो वेच्या आदीं कित्याक धाडटा? शुभ वर्तमान परगडच्याक. तेच जावन आसा शुभ वर्तमान, कित्याक ते जेजूच्या एकवटान वेतात आनी तांची शांती थंयसर मनशांक लागता. एक म्हत्वाचो भाग म्हणजे शांती. जयसर आमी वेता थंयसर आमी शांती हाडटा, तेन्नाच की आमी खरे ताचे शिश्य जाता. तर आमी चतूर रावंक जाय म्हणटा तो. लांडग्या मदें मेंढरां कशीं हांव तुका धाडटा, तर तुमी चतराय दवरात. हिचेच वस्तूक आमी चिटकोन रावन आसतना स्वतंत्रपणी थंयसर वचूंक जाय. पीक खूब आसा, वावराडी थोडे आसात, मागात म्हणटा तो. एकाच घरांत रावात, एकाच गांवांत थंयसर ठिकाण करात आनी तुमकां कितें जेवंक दिता तें खायात पियात. वावरेड्यांक आपलो मुशार फावो म्हणटा तो. तर वावर करूंक जाय. लोकां सारकें आमी वावरूंक जाय, बसोनूच सांगपाचें न्हय.
कितें म्हणून म्हज्या भितर उकडापें जाल्लेलें आसा. दुसरो भाग, जेजू कितें उलयता ताका हाजीर जावया. तो ताका सांगता, पीक खूब पूण वावराडी थोडे. तो वेच्या आदीं तो तांकां दोगां दोडांक धाडटा. म्हणजे आख्ख्या जेरुसल्याक तो तांकां धाडटा, गांवां गांवांनी वा आख्ख्या त्या प्रांतांत. ते ताच्या नांवांत वेतात म्हणून ताची शांती तांचे मदें आसता. ते सादेनूय मनीस, देव तांचे बरोबर आसा आनी देव तांचे सगळें वावुरता हें हांव पळयतां. तुमकां वस्तू दिसता दिसपटेच्यो जाय पूण त्यो घेवन वचूं नाकात. तांचेर पात येवन रावं नाकात. त्यो जाय आमकां, त्यो मेळटल्यो पूण ताचे पासत दास्ती काडूंक फावना. आतां तिसऱ्या भागांत, तिसऱ्या मुद्द्यांत, तिसऱ्या भागांतल्या या कितें कोत्ता जेजू. तो आतां तांकां अधिकार दिता. तो कोत्ता ते तांकां सांगता तुमी करात म्हणून. बापाचो कार्य ताचे सोबे आसलेलो तो पाळूंक तो आयिल्लो आसा पूण खूब काम आसा. वावराडी थोडे आसा, मागात वावराडी धाडच्याक. जेन्ना आमकां जेजू आपलो कार्य सांगता तेन्ना सगळ्या जाणांक तुरी वाजोवन सांगपाची गरज ना. सोमते वचात आनी करात. तुमची जबाबदारी त्या प्रमाणेच पाळात. हे सगळें संपल्या उपरांत आतां आमचे बापा म्हणया आमी. आमचे बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता.
तशींच आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताणेंक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार तूं जो जियेता आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक आमीन. आतां आमचे आतांची थाळ घासया, दोळ्यांच्या पाकळ्यांचेर लावया, उतून काडात आनी कपडाचेर, दोळ्यांचेर, नाकाचेर, गालाचेर आनी घोमटीचेर दवरात. उतून घासात आनी वयर ताव येसान फाटीं पर्यंत वतून घासात आनी कान्यांचेर दवरात. आयकोयात. तुमचे काळीज बुप 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 जाता तें आयकोंक येता जाल्यार पळोवंक जाय तुमी. आतां भुजांचेर दवरात. उतून घासात. उजवो हात दाव्या हाताचेर ओडात, सकयल्यान चण सकयल. दुसरे सायडीन आतां फुडल्यान फाटल्यान बसकेचेर बऱ्यान दाव्या पांयाचेर ओडात. उजव्या पांयाचेर घासात आनी दोंपरांचेर दवरात. मागणें कशें गेलें. सुरवातेक आमकां त्रास जातात म्हणून आमी रेकॉर्डिंग केलेलें आसा तें 5 आमी सुरू करता. तें फकत 10 मिनटांक आसा. त्या उपरांत सुरवात करूंक जाय मागण्यांची. ताका लागून म्हाका मातसो उशीर जालो. तुमी मागण्यांत रावल्यात, देव बरें करूं म्हणटा तुमकां. मागीर आमी स्टार्ट केल्या उपरांत सोमतेच स्टार्ट केलें. ही पद्दत तुमी सारकी करूंक जाय. म्हणजे पयलो भाग, दुसरो भाग, तिसरो भाग, चवथो भाग आनी 5वो भाग. हे 5 भाग तुमकां ह्या मागण्याचे शिकयल्यात. जशे भाशेन जेजून सांतिनासाक हें शिकयलें आनी हे भाशेन करीत तर खरेपणी आमची प्रगती जातली. आनिकूय 3 भाग आसात पूण तो एकूच भाग 3 मुद्दे तातूंत आमी घेवया. तो जातलो 6वो पूण तो आदी करूंक जाय आमी. तें तुमकां हांव सांगतां. तर आतां आमी पळोवया. सगळें सारकें केलां की ना. बसतना पाट स्ट्रेट धरून बसल्या, हात हे भाशेन उंटयेन दवरल्या वो अशें धरूंक जाता कित्याक शक्ती सारकी गोळा जाता. दोळे बंद केले की ना मागीर जेजूच्या एकवटान रावल्यान आमी प्रत्येक सुस्कार आमी आमचें जिवीत कशें धरूंक जाय. आमी ताचें सगळें जियेता आनी आमी ताचें सगळें मोत्ता. ताचें सगळें जियेता, ताचें सगळें मोत्ता. सगळें आमी ताचें स्वाधीन करता आनी हे परी आमचें जिवीत ताच्या जिवितान एकवटान आमी जियेता. तो आमकां सदांच एकवटान आसा. तो सदांच आसा. पूण ताका जितले आमी आजीर जाता तितलें आमचें जिवीत अदीक आनी अदीक जेजूचें जिवीत जावंक लागता. तर आमी 6 म्हणी घेतलेली आसा. पयलें म्हणजे हांव आसा तो आसा. ताचे सगळें आमी जियेता, भोंवता आनी आसा. मागीर तिसरो भाग म्हणजे म्हजे सगळें रिगून रावात आनी हांवूय तुमचे सगळें रिगून रावता. जसो एक फांटो दाखयले रिगून रावले शिवाय ताच्यान आपणाचें वस्तूंक फळां दिवंक जाय तशेंच तुमी म्हजे सगळें रिगून रावले शिवाय तुमच्यांनी फळां दिवंक जायना. मागीर सायबीण मांयचो अनुभव चवथो भाग. हांव ससूर भितर चाकोन सुस्कार भितर घेतना जावं म्हजें सगळें तुज्या उतरां परोवणें. पूण जेजू आमकां सांगता हें सगळें कोत्ता आसतना तरी पूण देंवचार आमकां आपल्या ताब्यांत कोत्तलो.
तर आमी संकश्ट खूब त्रास घेता हांव सगळीं तुमी कश्ट करतात आनी अजाच्या बरा खाला आसा ती म्हजी शेत आनी तुमकां हांव समाधान करतलो संस्कार बद्दल घेतना तर म्हजे जू तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात कित्याक कांदो लोभ आनी ल्हानवी काळजाचो आनी तुमच्या जिवाक घोटाय मेळटली तर म्हजे जू घेवंक सोंपें आनी व्हांवूंक खोड म्हजें हजें मागीर तें जालें म्हणटच आमी ताका आमचें इंतेसांव चिंतप आनी करप तें आमी जेजूचें आनी एक उतर पाळटा तर थंय कितें आसा थंयसर हांव जिवीत सोत आनी वाट जिवीत म्हणजे आमी इंतेसांवच्या आत्म्याच्या पांवड्यार ताचें जिवीत पळयता ताच्या सोतान आमी घडोवन येता आनी ताची वाट आमी पत्करता आमची पद्दत जियोवपाची हे मुद्दे आमी घेवन तयारी करता मागीर ताचें उतर आमी पत्करता हो जालो पयलो भाग तो सारको केलो की ना दुसऱ्या भागांत आमी कशीं गेल्या सारकी शिथिदान ताचें उतर आयकलें आमी आनी ताका हाजीर जालीं की ना जेजूच्या एकवटान रावलीं की ना तो सांगता तितल्याकूय आमी हाजीर जातले हांव सोंपेपणी पळय सगळे मुद्दे आमचे मदें येतात ताणें बेअस्तराक जाणांक नेमले आनी तो ताचे आदीं ताका धाडले दुसरो म्हणजे पीक खूब वावराडी थोडे पिकाचे दोनूय कडेन मागात लुवणी मोवणीक वावराडी धाड म्हणून तो तांकां लांडगे मदें मेंढरां कशी धाडटा तो तुमी तो सांगता चतूर रावात तुमी वेताळां बुटी बोक्सें वा कांय घेवन वांडो घेवन वचनाका पूण सादें वचात कोणाकूच वडकी नाकात सोमते वचात गांवांत गेले की ना शांती तुमकां म्हणत त्या शांती आसलेल्या मनशांक ती शांती मेळटली आनी ज्या घरांत तुमी वतात थंयसर तुमी रावात ते तुमकां खावंक पिवन दिवन मुशार वावराड्याक फाव म्हणटा तो जे कोणाक तुमकां येवकार दिना तुमच्या पांयाचे धूळ थंयसर फावडून वचात मागीर तो म्हणटा ह्या गांवांक नगराक अदीक शिक्षा मेळटली जे सोदोमा आनी गोमोराक अदीक धिलाय आसतली कित्याक हांगसर तुमकां देवाचें उतर हाडलेलें आसा आनी तुमी तें पत्करूंक ना तर तुमकां तुमी शिक्षा ओडून घेतल्या देव तुमकां शिक्षा दिवचो ना पूण देव तुमचे सगळें येता तुमकां सुटका दिवच्या पूण ती सुटका तुमी पत्करूंक ना तर तुमचेरूच अदीक वायट येतलें हें अशे भशेन हो सारांश जालो त्या हाका आमी आजीर जाल्या सायबा तूं म्हाका अदीक आनी अदीक तुजें जिवीत कितें आहा तें भितरल्यान खोलायन कळीत कर मागीर तिसऱ्या भागांत आमी ताका प्रत्येक पावंड्याचेर आजीर जाल्ले आसा इंतेसांव मागीर चिंतप आनी करप जेजूचें कशें जालें तर आमी कितें म्हणून शिकल्या म्हाका तरी अशें कळलेलें आसा की जेजू वेच्या आदीं तो आमकां धाडटा म्हणजे तो आमचें सगळें वता तो आमकां कळीत करता म्हणटच तुमी सगळ्या जाणांक कळीत करूं नाका तें काम करूंक जाय तें करूंक लागात आनी ते भाशेन दुसऱ्यांक तें सांगू नाकात कोणाक वडकी नाका म्हणटा तो कित्याक लागून वडकी नाका कित्याक ताचो कार्य सारको वचोन करूंक जाय तो करच्या आदीं व्हडली तुत्तुरी वाजय नाकात करात आनी मागीर मागीर तें कळटलें सगळ्या जाणांक ते भाशेन तो आमकां कळीत करता हें म्हाका तरी कळलेलें आसा म्हणजे हें म्हाका समजलेलें आसा हें हांवें पत्करलेलें आसा तर आमी हे भाशेन आमचें जिवीत जेजूच्या कोटान सारया तर हें जालें की ना मागीर आमी आज सगळ्या कुडीक हात लावया जेजू सोबें रावन आनी तो आमकां पिकोवणी दिता पिकोवणी खूब आमकां लोकांक मेळिल्ली आसा तर ती पिकोवणी मेळ्ळ्या उपरांत आमी हे भाशेन निरीक्षण केलें म्हणजे पयलें आनी आतां निमाणें म्हणजे महिमा बापाक म्हणून वचोन 2-3 वळी बरोवन काडच्यो कितें ताणें सांगलां पळय तें नोयें पळय तेंच बरोवपाचें बस इतल्यान आमचें सगळें सोंपलें मागणें ओके आतां इतलें म्हूण हितून आमचें बरें जावंक लागलेलें आसा पयलो भाग आतां हो जावन आसा 5वा भाग न्हय पयलो तयारी दुसरें देवाचें उतर तिसरें म्हणजे तातूंत चवथें म्हणजे आमी मरण कोत्ता 5वें म्हणजे बरोवन काडटा
आतां सगळें तें पयलें जातलें. कशे भाशेन तयारी आमी मागण्यांची करूंक जाय ताचेर मागीर हांव फुडें तुमकां सांगतलों. आतां आमी मोहिमा बापाक म्हणया आनी थंय वचोन बरोवया जाता जाल्यार, नाजाल्यार मागीर सोंगाक आमी स्टार्ट करया आमचें पवित्र भजन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सर्वदां आमेन.